ओम ब्रह्ममय्याय मंत्रपुष्पवर्धनम उर्वारुकमी वंदनाम ऋतोर्मुखेमासाद ब्रह्ममय्याय मंत्रपुष्पवर्धनम उर्वारुकमी वंदनाम ऋतोर्मुखेमासाद ओम ब्रह्ममय्याय मंत्रपुष्पवर्धनम उर्वारुकमी वंदनाम ऋतोर्मुखेमासाद नमस्कार. श्री कपिलेश्वरा विनम्र वंदन करता. आणि आज शुक्रार देवी महालक्ष्मीचो दुर्गेचो दीस आणि अशा दिसा संबंध भारतांत आणि जगात नवचैतन्य उमटते. आज आम्ही विविध जी कोंडा महाराज संस्थानां आसा, कपिलेश्वर संस्थान आसूं किंवा आमचे वामनेश्वर संस्थान आसूं, महालक्ष्मी संस्थान आसूं, शांतादुर्गा संस्थान आसूं, नागेश, रामनाथ, नवदुर्गा, त्यानंतर खांडोळ्याची आसूं किंवा देवकी कृष्ण आसूं, म्हालसा, मंगेश, अशा सगळ्या संस्थांचे जे महाजन पुरावी आणि कमिटी अशें आसा की तांचे कडल्यान हो जो कोरोना व्हायरस आसा कोविड-19 ताका प्रतिकार शक्ती निर्माण करपा खातीर शिवाक समर्पीत जावपाचें आनी महामृत्युंजय जप प्रत्येक देवळांत 1 लाख देवळांची कमिटी आसा किंवा देवळाचे जे ब्राह्मण वर्ग आसा, पुरोहीत आसा, पुजारी आसा, तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन हो करपाचें थारायलां. आनी ताची सुरवात आज आमी श्री कपिलेश्वर देवस्थान कपिलेश्वरी आनी आमचे वामनेश्वर देवस्थान धवळी ह्या दोनूय देवस्थानांनी आयच्यान चालू जाली. असो संकल्प केला की 1 लाख जप प्रत्येक देवस्थानाच्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचें. हो शिवाचो जप आसा आनी आरोग्य आनी जें कितें आमकां जाय तें सगळें ताच्या हातूंतल्यान आमकां मेळटा.